नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज गोंयांत जे प्रकरण गाजता जॉब स्कॅम, बिग जॉब स्कॅम, म्हाका दिसता येदे व्हडले स्कॅम केन्ना जॉबाचे नांव जावंकूच ना। ह्या जॉबाच्या स्कॅमा फाटल्यान कोण आसा अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना। आनी प्रत्येक हांवें चडशी पयले आतां महिला कशी अरेस्ट जाल्ल्यो आसा, हेका कारण कितें, हेच्या फाटल्यान कोण आसा। आतां 2022 गोंयचो माजी मुख्यमंत्री आनी आतांचो विद्यमान आमदार दिगंबर कामत 2022 आमच्या घरावरील शांतोरच्या देवळा फुडल्यान केदाराक काँग्रेसच्यान बीजेपीन घेवपाक गेल्लो, बीजेपीच्यान काँग्रेसान घेवपाक गेल्लो। त्या वेळार तेणी सांगलें जो विद्यमान सरकार आसा तो फक्त जॉब विकता म्हणून, आनी तेणी आंकडे सांगलेले पुलिशेक कितके घेता, इंजिनियराक कितके घेता, आनी हे कितें सगळें उघड केलें कितें। आनी कोणी ते एका आमदारान 70 कोटी जॉबाच्या नांवान एकठांय केल्या म्हणून। आतां तो दिगंबर कामत खंय चादर घेवन न्हिदलेलो आसा। तेणी आतां ही सगळी नांवां कोणी घेतल्या, कोण आमदार प्रेसा फुडल्यान सगळें जनतेक सांगचें, जेणे करून देव सुद्दां म्हणटलो बाबा आपण कितें सांगलां ते दिगंबर कामत बाबा जनतेक सांगता म्हणून। आनी समज विसर तर पडला जाल्यार दिगंबर कामतीन आमच्या शांतारच्या देवळान येवन ताका येवचो, ताका याद करून दिता बाबा तूं त्या व्यासपीठार रावन कितें कितें उलयल्लो पळय सरकारा बद्दल। सगळ्यांत भ्रश्ट सरकार म्हणणारो दिगंबर कामत, जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणणारो दिगंबर कामत, टॅक्सीवाल्यांक त्रासांत घालणारो म्हणणारो दिगंबर कामत। आयज दिगंबर कामत खंयची चादर घेवन न्हिदला, जागो जा दिगंबर कामत। आनी सकाळ फुडें मातसो देवाक तरी बाबा विचार हें कितें चल्लें आसा, आनी ते देवाक विचारल्या उपरांत देव तुका कितें उत्तर दिता पळय ते सगळें गोंयच्या जनतेक तुवें सांगचें। देव बरें करूं।